माझे नाव प्रशांत नारायण सावंत उर्फ धाकटू. 12 सर इंडिपेंडंट आसलो, 17 इंडिपेंडंट आसलो, पूण प्रत्येक फावटी भाऊक तेणें सपोर्ट केल्लो आनी मार्जिनान परवरीन रोहन मार्जिन आहा. आयज हांव म्हणटा हांव वॉर्ड नंबर 4 आहा. 4 न्हू? ओके, 4 हांव म्हूण हांव तेणे लोकां कडेन हें मागता की 17 आनी 12 हितून आसलो इंडिपेंडंट, तरी भाऊक लीड दिवपी आमचो रोहन सर. आनी आयज 22 तो भितर सरला जाल्यार मतां कित्याक खंय वचोंक जाय? जाल्यार हे भाऊचे हात घट करपाक जाय, मोदीचे घट हात करपाक जाय आनी आमच्या सराचे हात घट करूंक जाय. इतलेंच तुमचे कडेन सगल्या कडेन हांव मागता. हांव विलेज पंचायत पेन्ना ते फ्रांचो सरपंच स्वप्नील चोडणकर. तेन्ना आयज वॉर्ड नंबर 4 आयज सगळे जे कार्यकर्ते आसा हांगा उपस्थित आसा आनी तेंच्यांनी प्रण घेतलेलो आसा की मॅक्झिमम लीड आयज 2014 2019 मॅक्झिमम लीड पोरवोरच्यान आयज आमच्या हांगर गेल्लेली आसा. ती आमचो लोकसभेचो उमेदवार श्रीपाद भाऊ हाका. आनी जेन्ना 2012 आनी 2017 जेन्ना आमचो माननीय MLA रोहन खंवटे इंडिपेंडंट आसलेलो आनी आतां 2022 तेणें BJPच्या टिकेटीचेर तो निवडून येयला आनी मॅक्झिमम लीड तेणें घेतलेली आसा. आनी जेन्ना BJPच्या टिकेटीर जेन्ना रोहन सर निवडून येयला आनी आतां तेणें एक प्रण घेतलेलो आसा की मॅक्झिमम लीड हे फावटी भाऊक ह्या पोरवोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान परत वयतली आनी बार्देशान परत एकदा तो फर्स्ट येतलो असो सगळे कार्यकर्ते आयज एकजुटान हांगा जुटलेले आसा. तेन्ना आमचो लाडको धाकटो एणें ही मिटींग आयोजीत केल्या. त्या मिटिंगेक हांगर वॉर्ड नंबर 4ची तशेंच आदली आमची सरपंच राधिका सावंत आसा, तशेंच हांगर उपस्थित आसलेले सगळे दिनेश म्हूण मागीर सगळे हांगर उपस्थित आसलेले हेर मानेस्त तेंच्यांनी आयज डिसायड केल्लेले आसा की आमी सगळे रोहन सराचे हात बळकट करतले, श्रीपाद भाऊचे हात बळकट करतले, तशेंच आमचो माननीय प्रधानमंत्री मोदीचे हो तेजो 3रो टर्म आसा तेजे हात बळकट करतले आनी बहुसंख्य मतांनी आमी तेका हांगच्यान पोरवोरच्यान मॅक्झिमम लीड ही आमी तेका दितले. हांव एक सरपंच राधिका गोपाल सावंत, PD फ्रांस वॉर्ड नंबर 4. आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आहा वॉर्ड नंबर 4तले मेंबर, तशेंच सरपंच आमचो स्वप्नील चोडणकर, प्लस तेज्या वाड्यावयले हांगा आहा 4, 5 आनी 6 वॉर्ड नंबर पेन्ना दी फ्रांस पंचायत आमी हांगा जमलेले आहा. आनी आतां लोकसभेचें इलेक्शन आसल्या कारणान आमी हे बारीकशे एक मिटींग केल्ली आहा की आमचो सपोर्ट भाऊक दाखोवपाक आनी मोदीक, आनी हो सपोर्ट आमचो सदीत रोहन सर आहा पळय थंय आमचो सदीत सपोर्ट आसतलो अशें आमचे PD फ्रांसाचे वॉर्ड नंबर 4तले सगळे कार्यकर्ते. तशेंच आमचे मेन म्हणजे हे युवा पिढी आहा ती आतां फुडें सरलेली आहा आनी तेंच्यांनी ही मिटींग अरेंज केल्ली आहा. तेंच्या वतीन हांव सगळ्यांक ते आभार म्हणून तेंकां एक घोशणा दिता आनी ते अशेंच युवा पिढी फुडें सरोन आमच्या मोदी सरकाराक बरो तेंको दिवन आमी हाडटली. आनी आमची जाणटी बायलां आसा हांगा तिवूय बावडी तेंकां कितें तरी स्किमी दिता, जावं गृह आधार आमचे प्रमोद सरान केल्ले आहा गोंयच्यो स्किमी, तशेंच सेंट्रलाच्यो अश्यो जायत्यो स्किमी दिता. तेंकां त्यो म्हणजे भुरग्यां पर्यंत जाणट्या पर्यंत ह्यो स्किमी दिल्ल्यो आहा. म्हणून आमकां हो BJP सरकार जावो आनी मोदी सरकार जावो म्हणून आमी सगळीं तेका तेंको दिवपाक आयज जमलेली आसा.